हय 50-60 वर्सां जाली. तो लायटी शिवाय रावता लायटी वाचून आमी आसूं. ते अफसर कोणीच ना खंयचोच मामलेदारांक उजवाती लायली, म्यानवात लायली आनी दीस काडली. बीपीएलान नांव आसा पूण बीपीएल आमचा बीपीएल ना आसा बीपीएल आहा तेंच्यानी करतना केला न्हू. भगवान के घर देर है अंधेर नाही अशें म्हणटात पूण सरकाराचे मातशे परते जाला. देरय केल्या म्हटल्यार सादी वीज दिवपाक 70 वर्सांचो कळाव लायला आनी बीपीएलाचे एपीएल करून गरिबांक कागदार गिरेस्तोय करून सोडल्यात. हो चमत्कार घडला तुवें पेडण्यां. पळयात संदीप कामोलकराचो खासा रिपोर्ट. ही जी 3 कुटुंब आसा ती फाटली 75 वर्सां काळोखान रावता. आयज तांकां MLA मांद्रेचो MLA जी तारोलकरान आपलो एफर्ट्स घालून तांकां लायटीची तरतूद दिल्ली आसा. म्हणजे आयच्यान तेंच्या घरान उजवाड पडला. घासलेट आसा पळय, घासलेट म्हणजे पेट्रोल जे मेळटाले ते सरकारान बंद केले आनी तांकां ते दिवो पेटयतात ते बंद जाले. मागीर ते मेणबत्त्यो पेटोवपाक लागली. पण इतले रिस्की आसताले की केन्नाय कितेंय घडूंक शकता कारण तेंच्यो ह्यो झोपड्यो आसा केन्नाय आग लागूं शकता आसलेली. पूण ती फाटली 75 वर्सां सारकी रिस्क घेवन हांगा रावताली. स्वतंत्र भारतात आणि मुक्त गोंयांत दिवे मेणवाती लावन जिणेची चडशी वर्सां काडली. त्या धनगर समाजाच्या कुटुंबांनी आपली व्यथा सांगली. आयकात तांकां. आयचो जो असो जाल्लो आसा की खुशी येतो की इतली वर्सां जाय ते तेचे कडेन प्रश्न व्हरान घातले पूण कोणीच आमचेर एक्शन घेतली ना. पूण 1 ते 2 पावटीतूच ह्या आमच्या गीत भाईचे शब्द दिलो तो खरो केलो आनी आयुष्यभर आमच्या म्हणटात तशें आमकां आज उजवाडाक दवरली आनी उजवाडाक हाडली की परंपरा घडली. आज म्हाज्या आयुश्य सपोज म्हाज्या भुरग्या बाळांचें सुद्दां सपोज एका आयुश्याक हें तेंच्या दवरा सारकें आज केला असा कोणाच कडेन जाला ना. तुमचं नाव काय? बागू भैरू बरोबर बरं. तुम्ही कितकी फॅमिली कितकी जाणां रावता? 5 फॅमिली आनी ह्याच परिस्थितीन रावता तुम्ही? हेच परिस्थिती तरी आम्ही काय वर्सां हे थोडे पत्रे घातले नाजाल्यार आमी अशी कोलवाचे ह्या घालून अशी आसले आनी अशी परिस्थिती की घाम पडना हेच्या फाटीं भुरग्यांचे शिक्षणाचो विद्वास सगळ्याचो विद्वास सगळ्याचो पूण सगळ्याक कलेक्टर म्हणनाका मामलेदार म्हणनाका आमदारां कडेन म्हणनाका कांयच धरूंक ना पूण कोणीच आमची दया केली ना. 50-60 वर्सां जाली. तो लायटी शिवाय रावता लायटी वाचून आमी आसूं. कशी दीस काडी? दीस कशे काडी? आमी आपले हेतून तेलान राखेला दिये पेटोवन 2 दिये पेटयले जेवलो दिवो पेटयलो, उजवाती लायली, म्यानवात लायली आनी दीस काडली. दीस काडले. पण आयज तुमकां लायट मेळ्ळी. ना काटयाचो घातली तेचेर देतात. पण आयज तुमकां लायट मेळ्ळी कसो दिसता बाबा? हा बरं आला. हा? बरं आला. आमदारान तुमकां लायट दिली. आमदारान दिलेला. आमदाराच्या रुपान सरकार धनगरांच्या दारी पावले खरे पूण ह्या गरिबांक एके रातीन आणि एके वातीन म्हणतात तसे बीपीएला बदला एपीएल कार्डां दिवन कागदार गिरेस्तोय करून सोडले. आयकात हो घुसपागोंदळ. ती सरकार दरबारी सदांच सांगताले की आमकां आमचे हक्क दिया पण आमचे मामलेदार ऑफिस बी खंय तांकां कोणूच जुमानी नासलेले. ऑफिसान खंयच्याय वचो खंय तांकां एडीस पिडीस करताले अशें ते आतां वरकान सांगलेलें आसा की ते कित्याकूय गेले जाल्यार तांकां कांयच मेळनासलेलें. दुसरें तांकां तांदूळ एक व्हडली सिवील सप्लायाची एक व्हडली अजब कथा आसा की कोणाक एपीएल आनी कोणाक बीपीएल दिवपाचें हें म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटांनी खरें शिकपाची गरज आसा आनी सीएमान आनी सिवील सप्लाय मिनिस्टरान तेची दाद घेवपाची गरज आसा. कारण जेका कोणाक खूब भरलेलें आसा घरान तेका तेंच्यांनी बीपीएल केल्लेलें आसा आनी जेच्या घरान कांयच ना तेका एपीएल केल्लेलें आसा की जेका जाय तेका ना आनी नाका तेका खूब देव दिता तसली खबर. आतां पळय भाऊ अशी परिस्थिती आसा की आमी 5 परिवार बीपीएलान आमचें नांव आसा जाल्यार आमी 25 किलो तांदूळ एका म्हयन्याक कशी म्हाका पावतले. म्हणजे तुजो बीपीएल करूंक ना? बीपीएलान नांव आसा पूण बीपीएल आमचा बीपीएल ना आसा एपीएल आहा तेंच्यानी करतना केला न्हू. एपीएल आसा तुजो? हां. आनी ईपीएल आतां कुपान आसता आमी 25 किलोमिटर आनी बीपीएल कुपान आसतना आमच्या बीपीएलान जाल्यार हेचेर थंय गेले पूण केलेंच करना. आतां तेणी बरोवन दिला ते मॅडम चेडवान कितें सांगलें तुमकां सबसिडी मेळची ना. अरे म्हाका सांग आमकां बीपीएलान आनी तुमी घातलेच कित्याक म्हणून ते बीपीएल हेचे अर्थ कितें? हांव अशें म्हणटा तुमी आतां बीपीएल म्हणून सगळ्या डिक्लेअर केल्या मागासाची सवलती खंय आहा कितें आहा
हे धनगर समाज जो आहा आनी तेंची हे 3 फॅमिलीज आहात तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय नासली कितलीशींच वर्सां ते हांगासर रावंक येयलेल्या पासून तांकां पावर सप्लाय ना आनी तेतून ते इतलीं वर्सां हांगा रावतात भुरगीं तेंची शिकतात आमकां आतां सागर म्हणटालो तसो जर अर्दे वरार 15 मिनटां लायट ना जाल्यार आमकां फोनार फोन येता लायट ना म्हणून पूण ही इतलीं वर्सां ज्यांच्या घरानूच लायट नासली तेंच्या विशयी कोणीच केन्ना लक्ष दिवंक ना आयच्यान तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय म्हणटा ती पावर सप्लाय तेंच्या 3 कुटुंबांक मेळटली तेंचे भुरगीं थंय शिक्षणाक तांकां फुडें तांकां आदार मेळटलो. पंचायतीसून एक ठराव घेतलो तो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या हेचेर मी ठराव घेवन तो सरांच्या फुडें तो प्रोसेस हे केलो. तशेंच आमचे एई आनी जेई आमचे पेडण्याचे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट तेंच्यांनी म्हाका खूब सहकार्य केलां आणि आमचो स्टाफ हयसर आहा तेंच्यांनी तशेंच कशी काय फॉलोअप आहा न्हू ती बी सांगले तशें आणि जेणे करून त्यांच्या खंय तरी यदाचित फुडल्या काळात जी तेंच्या भुरग्यांक तांकां शिक्षणा कडेन खंय पळोवंक वयतले तर तांकां खंय तरी एक मोबायल ना टीव्ही किंवा लायटीचो तांकां कांयच ताका एक हे मेळनासलेलो बेज. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी.